हे सारखे हे बांधून वळेचा का हे आमचे शेत आता बिचा गेलो तरी आता बिचा गेलो तरी नेरूल गांवांत मायमे वॉर्डान आमी आयिल्ले आसा अलॉंग विथ WRD इंजिनियर आमचो उदय आमोणकर. आमचे जे लोकल फार्मर्स आसा तेंचे एक रिक्वेस्ट आशिल्ली की एवरी टायम हाय टायड जेन्ना येता हे खारें उदक शेतान येता आनी तांकां शेतां लावपाक मेळना. आमी जेन्ना स्वयंपूर्ण गोंय जावंक जाय म्हणटा म्हाका दिसता शेतकार हांव सदांच उल्लेख करता शेतकार आमचो इम्पॉर्टंट रोल प्ले करता. आमी शेतकाराक अन्नदाता म्हणटा ते कित्येक वर्सां जाले आमची ट्रेडिशनां सांबाळून शेतां आपली लायता आनी स्पेशली निल्ला गांवांत ते कंटिन्युअसली ते शेतांय लायता मागीर आनीक अळसाणो लायता भिकणां लायता काळंगां आमी काही दीस पयलीं पेपरांचेर फोटो पळयले आमचे मित्र उदय नायक हेंच्यांनी लायिल्ली. सो आमचे सगळे शेतकार जे भाव आसा हेंचो एक रिक्वेस्ट आशिल्लो की जी हांगा फ्लड रिटेनिंग वॉल आसा ही बेगींतल्या बेगीन जावची म्हणून. सो ताका लागून अलॉंग विथ फार्मर्स आनी आमचे WRDचे ऑफिशियल्स आसा आमी सगळे सायट इन्स्पेक्शन केला ते बेगींतल्या बेगीन हेजो एस्टिमेट करतलो आनी जाता तितल्या बेगीन हांव ऑनरेबल WRD मिनिस्टराक मेळून हे जाता तितल्या बेगीन प्रायोरिटीचेर हे काम जावचें हेजी हांव खात्री घेतलो आनी जाता तितल्या बेगीन हे काम तांकां करून दितलो जे करून फुडलीं शेतां तेंची आसा ही नाशाडी जावची ना आनी फुडलीं तांकां जे जावपाक जाय शेतां हांकां भरपूर फायदो जातलो. आनी आशा दवरता की फुडें आमी एकदां वॉल जेन्ना जातली कंप्लीट सगळे शेतकार आमचे भाव आसा ते आपआपल्या शेतांनी बऱ्या तरेन रोपणी करतले आनी हेंचो फायदो आनी आमचें ट्रेडिशन जे शेतकारांचें आसा हे राखून आमच्या भितर उरतलें. देव बरें करूं. नेरूल गांवचे शेतकार आमी आतां हांगा एकठांय जाल्ले आहा ते सर्वे नंबर 125 आनी 126 हेजे आसा. कितकीत वर्सां 8-10 वर्सां जालीं आतां हांगर आमकां कांयच क्रॉप घेवंक मेळना कित्याक तर ही रिवर आहा ते सिकेरी रिवर म्हणटा ती रिटेनिंग वॉल सगळी पॅडर जाल्ली आहा आनी तितूनच्यान उदक भितर येता कांयच करूंक मेळना. शेतकार बाबडे हांगर हे घेताले मिरसांगाचे मागीर कांदे आनी मागीर भिकणां कणगे लायताले मात ते कांयच करूंक मेळना. आनी इतकी वर्सां जालीं आतां अशेंच आहा आमी कांयच करूंक मेळना. प्रत्येक वर्सा उदीक येता भितर आमी करूंक जाय म्हणून हांगर करता. बाबा आमच्या हांगा शेतां कितेंच करूंक मेळना. उदक येयला सगळें मीठ पडलां कितलें वर्सां कांयच करूंक मेळना. कितें तरी पावसा पयलीं करा माती तरी कितें घाला आमी ह्या शेतांचेरूच डिपेंड आहा. आनी कितें आनीक शेतां हीच आमकां त्या खातीर मागीर केन्ना बांदपाचें बांदा आतां सद्या माती तरी घाला